उदकाचे समस्येवेल्यान मेर्शेकारांनी उदका कार्यालयात धाव घेतली। एईन सांगिल्ल्याप्रमाण जर आठवड्या भितर उदकाची समस्या सुटली ना जाल्यार फुडलो निर्णय आमचे लोक घेतले म्हण मेर्शेचे पंच वांगडी उलयल्यात। पणजेच्यान RDX गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस। लेट येता तांकां आनी बारीक येता उदक, सो मेन ते म्हणटा की तांकां उदकूच येवना फाटले 2 म्हयने, पूण 2 म्हयने अशें येना, उदक तांकां येता बट सर्टन मे बी प्रेशर लो आसतलो, कित्याक लास्ट 2 म्हयने आमकां मातसो मेन लायन प्रेशर कमी आशिल्लो बिकॉज ऑफ ओपा रिवर लेवल लेस आशिल्ले म्हणून, पूण आतां फाटलो 1 वीक तो प्रेशर मेंटेन जाला। सो तितलो आतां फक्त तांचे कितें इंटरनल नेटवर्क कितें डिस्ट्रिब्युशन मातशे प्रॉब्लम आसतले, इंटरनल लायन किंवा लायन्स त्यो ओल्ड आसा, सो ते आयज आमी आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्शन चालू आसा लायनीचे ते, बट तांचे 1 वीक टायम घेतला आमी, सो विदीन 1 वीक वील सॉल्व आउट द प्रॉब्लम कितें घेतले आसा। Yes? Yeah, not water. I told them I'll visit the site around 5 p.m. because we are supplying the water at 5 p.m. Timing starts from 5 p.m. So I'll visit the site and we'll inspect how many connections are not getting the water, because I doubt whether this number of people is not getting water. I doubt. They're claiming that entire village is affected. It's not that this thing. Full area will not be affected because of single 1 or 2 connections. It's not fact. Yes, primary reason is that last 2 months we were facing the incoming supply pressure, low pressure from the main line. Because of that, the tail end people are having the problem, and actually basically we are supplying the timing from 5 p.m. onwards. No, so moment the line gets filled up and that enough pressure is developed, their actual water supply they will get around 11-12 p.m. like that night time. So because of they are more demanding that they should get water immediately. When we are supplying the water 5 p.m. they are expecting around 8 p.m. they should get the water entire network. Because of low pressure, the time extends up to the night. That is the reason. What was the reason of water level to come down? Water level, river level at this thing, Opa river level. Now it is improved. Now it is improved. Just because also there was a fluctuation in between. No? So what happens? Moment minor fluctuation at Opa plant create a drastic impact on the Tiswadi side, and basically this area are fed through the gravity from the main line. So slight variations in the incoming supply, they are facing the problem, and those areas which we are supplying through reservoirs, those areas are not having the problem. These are from the direct supply. Because of that, so we are actually we are trying to one tank we have constructed here in the military camp. So that military camp tank we constructed long back. It's not a commission. We actually मेवपाक गेल्ले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर कित्याक लोकांक आमच्या कम्प्लिटली कितें आहा बामनबाट, मेस्ताबाट, सातकायतान, मागीर मोलोक ह्या भागान, कार्मीच्या भाटान ह्या भागान चडशें उदकूच येना इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा की लोक आमकां सोदांक लागले, पंचायतीक ब्लेम करूंक लागले त्या खातीर आमी लोकांकूच घेवन हांगा येयले। लोकांक म्हटलें की तुमीच यो आनी तुमीच विचारा म्हणून तेंचे कडेन बाबा उदीक कित्याक आमची जाणटी बायलां आसा रातची 3 2 उदीक भरता आनी तेंच्यांनी न्हिदपाचें केन्ना, हें उदीकूच भरूंक रावपाचें काय आनी कितें एक दीस 8 दीस उदीकूच येना, 4 दीस उदीकूय येना, थोड्यांक जाल्यार कम्प्लिटली उदीक येना। कितें आमी येवन सांगून आमी आतां पंचायतीन रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवन थकले। कितें ते पंचायतीक आतां लोक ब्लेम करतात। थोडे जाण अशे आसा, थोडे ऑपोजिशन अशें आसा की थोडे मुद्दम हांगा पायपां बिचां फोडून उडयता, पायपां फोडल्या, थोडे कडेन आतां कितें रिपेर करूंक होणके मारलेला थंयसर हाडून फातर उडयल्या, पायपां फोडटा। पण लोकांनी हें चिंतूंक जाय, लोक एक हितून कितें आहा कोणाक ब्लेम घेवन हें करनासतना लोकांनी भायर सरून आपलें हें करपाचें। आतां कितें कंटिन्यूअस उदीक येना, परते उदीक येना म्हणून आमी हांगा येयल्या सरलेले आहा। आनी जर तर आमकां तेणें येयन सांगलेलें आसा विदिन अ वीक आपूण सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलां, विदिन अ वीक तर सोल्युशन जायना। लोकांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी आपले डिसिजन घेतले कितें घेवंक जाय तें। फक्त तेणी सांगलां की एक लँड एक्विजिशन कितें एक टांकी घालपाक तुमकां कितें एप्लिकेशन येयलें। आमची मेर्शे एरिया जी आसा, मेर्शे एरियान तांकां जाय चिमेल एरिया। आमी मेर्शे एरियान आमकां थंयसर जाय, आमी तांकां रेडी आसा दिवपाक। मेर्शे एरिया तेवूय सांगता, चिमेल एरियान आमकां पावर ना, कितें म्हाजे पंचायतीक पावर ना, थंय वचोन आमी कितें करपाक। हे जर पंचायत पार्ट आसता, कितें चिमेल पंचायतीक तेंच्यांनी वचोन तो एरिया तो पार्ट पडलो, हें केला तो मागलो तेणें तो चिमेल पंचायतीक
आमी आमच्या एरियेक जाय आमी दिवपाक रेडी आसा तेका खंय जागो जावं आमी कोणाकूय हे करून आमी दिवपाक रेडी आसा. हायटीक जाय म्हणटा ते उदक देंवपाक तांकां. आतां पळय ती टँक आमी हे केल्ले बांधलेले मिलिटरी कॅम्पान टँक बांधलेले कितली वर्सांच जाली अजून कमिशन म्हणजे कसलें कमिशन हे